जस्टिस शाह रिपोर्टाचेर आदारून बेकायदेशीर मायनिंग केसीत आपल्या आड FIR घाला तो योग्य ना म्हण आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन पणजे सेशन कोर्टात आर्ग्युमेंट केलो। बीजेपीक जॉइन जावचो ना जाल्यार वोगी रावचो म्हण पर्रीकार सरकारान आपणाक सतायलो अशें कामतीच्या एंटिसिपेटरी बिलाचेर सुनावणे वेळार दिगंबराच्या आदोगादान आर्ग्युमेंट केलो। सेक्शन ऑफ प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ऍक्ट आपले केशीक लागू जायना। लाच मागता वा दिता म्हूण आपले आड कसलीच कंप्लेंट ना म्हणूनय कामतीन आर्ग्युमेंट केलो। कामतीच्या वकिलान कोर्टान आर्ग्युमेंट घालो तो असो। स्वतंत्र चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान सुप्रीम कोर्टाच्या CECचो आनी राज्य सरकारच्या PECचो रिपोर्ट FIR खातीर वैध थारना। स्वतंत्र चौकशी जावंक नाशिल्ल्यान ही केस जावंक शकना। एकल्याय मायनिंग लीज होल्डरान मायनिंग लीज रिन्युअला खातीर आपूण लाच मागता आनी घेता म्हूण कंप्लेंट करूंक ना। ताका लागून सेक्शन ऑफ प्रिव्हेंशन ऑफ करप्शन ऍक्ट हे केशीक लागू जायना। बीजेपी 13 आमदाराच्या बळग्यार सरकार स्थापन केल्या उपरांत आपले फाटी SIT लागली। आपणे बीजेपीक जॉइन जावचे ना जाल्यार हेर आमदारांक फोडटना वगी रावचे म्हूण बीजेपी आपणाचेर दबाव हाडटाले। शाह कमिशन रिपोर्टाच्या आदारार FIR केला। तातूंत ठरावीक मनशान गुन्हो केला म्हूण उल्लेख नाशिल्ल्यान तो वैध थारना। I said that this FIR does not originate in terms of section 154 CRPC. It's a political sequence to save the scheme. फुडली सुनावणी 6 सप्टेंबराक दवरल्या। We are still continuing with the arguments. Now it is listed on 7th of September at 3:30. 6th of September at 3:30. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे। पणजे पोटवेंचणुकेक मुख्यमंत्री पर्रीकाराक गोवा फवडा उपरांत आता अपक्ष आमदार मंत्र्यांचोय तेंको। गोयच्या उदरगती खातीर मनोहर पर्रीकाराच्या नेतृत्वाची गरज आसा म्हण मंत्री रोहन उलयला। येणावळ मंत्री रोहना वांगडा कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आनी अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकारान पणजेकारांनी पर्रीकाराक मोठ्या मार्जिनान जिखोवचो म्हण उलो मारला। Administrative capabilities and financial capabilities have already been seen around, and as a person he is the only person who is fit to be in the chief minister's position amongst the 40 of us, and ताज्या खातीर the importance of taking Goa ahead or गोंयकार पण जेन्ना फुडें व्हरतले जाल्यार लीडर सारको जाय पडटा। काँग्रेसाचे कन्फ्युजन ऑफ लीडरशिप क्रायसिस स्टील इज नॉट रिजॉल्व्ड, and आमकां तरी दिसलें की वी शूड एक्सप्रेस what we feel about Shri Manohar Parrikar. कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि आमदार प्रसाद गांवकारान पर्रीकाराक तेको दिला। म्हजें पणजेकारांक एक आव्हान आसा, येता ते 23 तारखेक तुमचो एक तेको मनोहरबाईक दिवन ह्या गोंय मुखार व्हरपा खातीर आनी गोंयचे जे प्रलंबीत जे प्रश्न जे आसात ते मुखार व्हरपा खातीर ते सोडोवपा खातीर तुमी 1 लाख मोलाचो शिक्को तुमी ताज्या नांवाच्या मुखार मारून ताका जैतिवंत करचो। पणजेकारा कडेन एक अपील करता की आयज मनोहरबाई जो आमचो आयज मुख्यमंत्री आसा तेजी हे गोंय घडोवपा खातीर नितांत गरज आसा आनी हाजे खातीर ताका तुमी हांगच्यान भरघोस मतांनी निवडून हाडचो। इतले मजगती MGPने पर्रीकाराक तेको दिला। गोवा सुरक्षा मंचा कडेन आमचो कसलो संबंध उरिल्लो ना म्हूण सुदीन उलयलो। येता ते 23 तारखेक पणजी मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार म्हणून माननीय मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकर हे उबे राविल्ले आसा आनी ताका मोगो पक्ष पूर्ण सहकार्यान तेको दिता। गोवा सुरक्षा मंच आनी आमची जी युती आशिल्ली ती तांणीच तोडली आनी त्या खातीर त्या दिसा पसून आज पसून ह्या गोवा सुरक्षा मंचा कडेन आमचो मोगो पक्षाचो काडीचो संबंध ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। घोगळ मडगांवां इलेक्ट्रॉनिक शॉप फोडले। चोरांनी 1.5 लाखांचे मोबायल आनी हेर म्हाल फारायलो। चोरांनी पयलीं शॉपा भायलो CCTV कॅमेरा बँड केलो आनी उपरांत बुरखो घालून ते भितर सरले। अर्द वरा भितर लाखभर रुपयांचे मोबायल आनी कॅश फारायली म्हण शॉपाचो पात्रांव योगेश कुंकळकार सांगता। पुलीस घडणूक थळार येवन गेले। चौकशे खातीर योगेश CCTV फुटेज पुलिशेक दिवपाचो आसा। सुमार म्हाका मडगांव शॉपाचो फोन आयलो। हांव म्हज्या केपें ऑफिसान आशिल्लो की मडगांव शॉपाची शटराची 2 हुकां आसात ती मोडल्या आनी शटर ओपन आसा। सो मागीर
ताणें भितर वचून पळयलें जाल्यार सगळे मोबायल थंयचे ना, म्हळ्यार खंय एक सुद्दां मोबायल नाशिल्लो. सगळे म्हळ्यार तें आमकां कळ्ळें की हें चोरी जालें. येवन आमी पुलिसांक इन्फॉर्म केलें. मीन टायम पुलीस आयले जाल्यार सगळे जितले स्टॉक आशिल्लो मोबायलाचो आनी कॅश तांणी चोरून व्हेली. आमचो हांगा भायरूच कॅमेरा आसा, पूण तांणी भितर सरचे पयलीं कॅमेरा बॅन केला, टर्न करून दवरला. पूण भितरल्या कॅमेराचेर ते आयल्यात, पूण तांणी तोंडां बुरको बांदला. पूण हांगा ट्रॅफीक सिग्नल आसा, पूण हांगा ट्रॅफीक सिग्नल हांगाचे कॅमेराचेर एका दीस ते मेळपाक शकता, पूण ते चलता काय चलना तें म्हाका सारकें खबर ना हांगा. आनी आमी बाकीचे खंय कॅमेरा कडेन कितें हें मेळटा जाल्यार पळयतात. पूण हांगा मेन म्हळ्यार ट्रॅफीक सिग्नल आसा. ट्रॅफीक सिग्नलाचो कॅमेराचेर चड बरें कळपाक शकता की आमच्या जेन्ना शॉपाक ताणें एंट्री केल्या तेन्ना ताणें बुरखा घाल्लो आसा. स्टुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेऊया एक ब्रेक.